पयर GSIची मिटींग जाली, एन्युअल जनरल मिटींग. तितून एक मुद्दो आयलो की इंडस्ट्रियल एरियाज आहा तितून पावर फ्लक्च्युएशन आसा आनी हाजेर जे IDC चेअरमॅन आहा तांणी म्हणलें की आमी जागो दिला पूण अजुनूय सेटअप जावना. सो ताजेर कशें कितें? नंबर एक म्हणजे गोंयांत विजेचो डिमांड वाडत आसा. बींग टुरिस्टीक इम्पॉर्टन्स आनी इंडस्ट्रियल एरिया ताका स्पेशल प्रोविजन करपा खातीर आमी तयारी केल्ली आसा. एज फार एज वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट इज कन्सर्न, इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट इन गोवा. बऱ्यो बऱ्यो इंटरनॅशनल युनिट ह्या भागात आसा आनी ह्या खातीर जो जागो जाय आशिल्लो आमकां तो ऑलरेडी IDCन आमचे कडेन सुपूर्द केला. आनी हांगा नवें सब स्टेशन मोठें आमी फाटल्या फावटी टेंडरींग प्रोसेस चालू केल्लें. सादारण 251 कोटीचें नवें सबस्टेशन थंय येता. अंदूच्या वर्सां आमचो मनोदय आसा की ते सगळें सबस्टेशन घेवचें आनी इंडस्ट्रीचो प्रॉब्लेम जाता तो तांचो सुटावो करता. खंय प्रोसेस उरला हो सध्या? थंय खूब गोश्टी आसता, कारण इंजिनियरींग सेक्टर, टेक्निकल कॅपेबिलिटी हे सगळें करपाक जाय आनी इतर ज्यो TPR करपाक जाय हे सगळें केले नंतर सँक्शन. जेन्ना आमचे कडेन फायल येता तेन्ना आमी 15 दिसांत ती मोकळी.